ही पावणी केल्ल्या मिनाची येरादारी करपा खातीर खण खात्यान थारायल्लो प्रेस उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांक मान्य ना. सेझा गोवा कंपनीच खण खातें चलयता काय कितें म्हण ट्रकवाल्यांनी आरोप केला. खण खात्यान ट्रकांच्या ट्रिपी खातीर थारायल्ल्या रेटीन घुसपागोंदळ केला म्हण ट्रकवाले म्हणटात. ट्रकवाल्यांची सांजे येरादारी संचालका कडेन बसका जावपाची आसा. ताचेर रेट कॅल्क्युलेशन केला आनी परत कितें दिला तेतून सगळो घुसपागोंदळ करून दवरिल्लो आहा मायन्स डिपार्टमेंटान. हातून एक जाहीर जाता की मायन्स डिपार्टमेंट हे एक सेझा गोवा कंपनी चलयता. कारण हेतून केल्लें आसतना खंयचो हिशोब करता जाल्यार कोण एक रावंड फिगर घेवन 10, 20, 30 किलोमिटर करता. सेझा गोवा कंपनीची कोटली मायन टू आमोणा PIP प्लांटाक 31 किलोमिटर धरता आनी 31 किलोमिटर धरून रेट केला. तेन्ना हे सगळो हिशोब आनी जो फॉर्मुला केला तो सेझा गोवा कंपनीच्या खंयच्या तरी ऑफिसाक करून दिला असो एक आमकां दुबाव येता. रेट दिला त्यांनी 9.6 रेट ऑफ कॉर्पोरेशन पर टन पर किलोमीटर वयर म्हणटा आनी सकयल म्हणटा पर लिटर पर किलोमीटर. हेच पयलीं चड चुकय तेच आमकां कळोन चुकना पर टन पर किलोमीटर काय पर टन पर लिटर किलोमीटर हे मातशें तेंचे साबूत जावन हे करचें चिंतचें. गाई गडबडी सगळें केल्लें आसा. फक्त ट्रान्सपोर्ट चालू जावंक जाय न्हू. आमी कसोच ट्रक चलोवपाक आसा आमी निर्णय धरलेलो आसा. सारको रेट जाल्या उपरांत आमी डिसिजन घेतले. आणि चडशे फायनलाच जावपाचें आसा. कोणी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान ते फायनलाच करतलो अशें म्हणून त्या नंतर गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट सबमीट करतलो. अचानक हे मदीं अशें कशें येयलें आनी हेजे पयलीं आमी मायनिंग डिपार्टमेंटाक सांगलेलें तुमी रेट करा. तेणी रेट केली ना. ही अचानक मदीं कशी येयली रेट हें आमकां अजाप कशें दिसता. बागा हडफडेच्या झेवियर रिट्रीट हाऊसाच्या फादराक धमकी दिवन राखणे वंटीचें काम बंद करपाक लावपी थळावो पंच क्लिओफास फर्नांडिसाक गांवांतल्यान हद्दपार करचो म्हूण कळंगूटचो आमदार मागता. एका मंत्र्याचो त्या मनशाक तेंको आशिल्ल्यान पुलीस ताचेर कारवाय करपाक सोदिनात म्हूण मायकलान आरोप केला. हडफडेचो एक पंच क्लिओफास फर्नांडिसान आपणाक धमकी दिवन झेवियर रिट्रीट हाऊसाच्या राखणे वंटीचें काम बंद उडयलें अशी कागाळ रिट्रीट हाऊसाचो संचालक फादर रोनाल्ड डिसोझान पुलिशेन केल्या. On Friday the 17th at 6 p.m. when I returned, Fernandez approached me inside the gate of the street house and threatened me with dire consequences and also abused me with all sorts of language. Now, he said that he would see that the WRD work will not start until the access was given to him to his shack. फादर डिसोझान धमकी दिवपी क्लिओफास फर्नांडिसाक गांवांतल्यान हद्दपार करचो अशी मागणी थळावो आमदार मायकल लोबोन केल्या. About 1 month back, they started the work of retaining wall आणि आमची आखी हो दोंगरूय कट केलो 6 meter रोड करपाक. Without any NOC, they trespass into our property. Case has been filed, FIR has been filed, but the police are lenient to arrest him because one minister of our government is supporting him. ह्या प्रकरणात खर कारवाय करपाचे उतर पुलीस निरीक्षक परेश नायकान आमदार मायकल लोबोक दिले. I have registered offense, I will do. So he will not trouble anybody in this video. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. 36वी राष्ट्रीय एथलेटिक्स सर्त ज्येष्ठ एथलीटां खातीर शेनवारा बांबोळे स्टेडियमार सुरू जातली. हे सर्तीत देशभरातल्या हजारांनी ज्येष्ठ एथलीट वांटेकार जातले. तशेंच कांय भायल्या देशांतल्या एथलीटांक सर्तीचें आमंत्रण आसा. गोय मास्टर्स एथलेटिक्स संघटना सर्त घेता. Masters Athletic Championship, which has been awarded for the first time to Goa Masters Athletic Association by Masters Athletic Federation of India, which will be conducted from 25th to 29th April at Bamboli in Goa University. The track events will be conducted at the Athletic Stadium Bamboli and throws, shot put, javelin, discus throw, these will be conducted at the University Stadium. Total we are expecting about 3,800 participants in the age group of 35 plus and above, up to 100 years from all over India, and about 100 masters athletes from Bangladesh and Sri Lanka will also participate in the meet. Competition will be held in 17 events
for 13 age group for both men and women. And from Goa, the older lady is 80 plus category, Mrs. Maria Imelda da Souza. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.